नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. ही म्हजी निमणी वेंचणूक. मात पक्षान सांगल्यार मुख्यमंत्री पदाचो भार घेतलो. प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा मुलाखतीत प्रतापसिंह राणेची घोशणा. ताचे उपरांत लोकसभेत वतलो नाजाल्यार घरा बसतलो म्हणटा राणे. राजकीय पक्षांनी गुन्यांवकारी केशी आशिल्ले 30 उमेदवार. नॅशनल इलेक्शन वॉचान माहिती काढली उक्ताडार. खुनाचो यत्न, खंडणी, चोरी, भ्रष्टाचाराच्या केशी मेरेन गुन्यांवांची वळेरी. सत्तेर आयल्यार पेत्रोल देंवयता म्हूण भाजपा मारता फटी. दिल्लीची मुख्यमंत्री शीला दीक्षिताचो दावो. सार्दीन म्हणटा सावियो तृणमुलाचो उमेदवार आसलो तरी घरकान्न प्रतिमा वावुरता काँग्रेसीक. मोगोचे सरकार सत्तेर आयल्यार इंग्लीश माध्यमाच्या शाळांक अनुदान दिवपाचो निर्णय करतले रद्द. कोंकणी आनी मराठी भाशेक दितले समान दर्जो. मोगो पक्षाचे जाहीरनाम्यात उतर. आनी खेळामळात गोयच्या ऑलिंपिक संघटनेक मेळटलो लुसोफोनिया गेम्स घडोवन हाडपाक पुराय तंत्रीक आदार. पोर्तुगालांतल्या ऑलिंपिक संघटनेच्या महासचिवान दिलें उतर. आता खबरो विस्तारान. ही आपली निमणी वेंचणूक. हाचे उपरांत आपूण परत विधानसभा वेंचणूक लढोवचो ना अशी घोशणा सभापती आनी गोंयांतले सगळ्यात वरिश्ठ राजकारणी प्रतापसिंह राणेन केल्या. प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा मुलाखतीत तांणी ही गजाल सांगली. खंयच्याय टीव्ही चॅनलाक तांणी सविस्तर दिल्ली ही पयलीच मुलाखत. हाचे उपरांत आपूण जाय जाल्यार लोकसभेत वतलो नाजाल्यार घरा बसतलो अशें तांणी सांगलें. ही मुलाखत तुमकां सोमारा हेडोन कार्यावळीत पळोवपाक मेळटली. कॅम्पेन चल्ला बरें, पण एकूच ज्या तरेन रंग आसतालो पयलीं कॅम्पेनाक, इलेक्शन कमिशनचे काही आचारसंहिता आणि ते मातशी कडक जाल्ली आसा. खंय तरी अतिरेक जाला स्ट्रिक्टपणाचो अशें म्हाका दिसता की दोगांकूय तेजी बंधनां सारकी लेखी आसूंक जाय. अमूक करूंक जाय, अमूक करूंक जाय. ती बंधनां करणाऱ्यांक आनी बंधनां पाळणाऱ्यांक दोगांकूय सारकें आसूंक जाय. तें सद्या खंय तरी चुकल्या वरी दिसता. पक्षाक जर गरज पडली फाल्यां तुमचे मुख्यमंत्री म्हणून परत जाल्यार तुमी आसतले. पळोवया कितें आतां पयलीं मेजॉरिटी येवन इलेक्शन जावन म्हणून जावपाचें आहा. हे घडये दीस इज द लास्ट इलेक्शन आय एम कॉन्टेस्टिंग. खरी गजाल फॅक्ट. कित्याक आय एम 73. आय डोंट वॉन्ट टू म्हाका फुडली 5-10 वर्सां तेच्या नंतर म्हाका आय वॉन्ट टू डू वॉट आय लव रिडींग. ती म्हाजी लायब्ररी आसा. तितून पुस्तकां आसात भरपूर. वेगवेगळी नवी नवी पुस्तकां वाचता. आनी म्हाका एग्रीकल्चर इज माय फर्स्ट लव. थंय म्हाका ही लास्ट 5 वर्सां हें ठरयलां सारकें. फुडली इलेक्शन म्हाका एखादें म्हाका जर तेंच्यांनी लोकसभेक चल म्हटल्यार आय वूडंट मायंड. गेट अ न्यू एक्सपिरियन्स. अशेंय म्हणटात की तुमकां राज्यपाल करपाचो प्रस्ताव. शी राज्यपाल प्रेजांव तें. तुमकां इच्छा ना राज्यपाल? ना शी कित्याक लागून? प्रेजांव म्हटलें न्हू. स्टेचर नो आय वूड लायक मुख्यमंत्री पद सुद्दां बारीक कशें अशें स्टेचराचेर तुमी पावल्यात. ना म्हाका शेती करूंक जाय. राज्यपाल बी ते सोडून दिया. ते राज्यपाल कोणाक जायचे दिसता तेंच्यांनी करचे. ती फिता कापपाक म्हाका वचपाचें ना. सो मॅक्झिमम जाल्यार हाजे उपरांत लोकसभा गेला लोकसभा नाल्यार घरा. जवळजवळ सगळ्याच मोठ्या राजकीय पक्षांनी ह्या वेंचणुकीत गुन्यांवकारी केशी आशिल्ले उमेदवार आसात. नॅशनल इलेक्शन वॉचान उक्ताडार हाडल्या त्या म्हायती प्रमाण असले 3 उमेदवार उबे रावल्यात. खुनाचो यत्न, खंडणी वसूल, चोरी आनी भ्रष्टाचाराच्या केशी मेरेन ह्या गुन्यांवांची वळेरी आसा. पळयात हो रिपोर्ट.
गोंयांतल्या उमेदवारांनी वेंचणूक आयोगा मुखार दिल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांचो नॅशनल इलेक्शन वॉचान अभ्यास केला. गोंयांतल्या सगळ्या मुखेल राजकी पक्षांनी गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या उमेदवारांक तिकेटी दिल्यात. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या दर एकी 9 उमेदवारांक काँग्रेस आनी भाजपान तिकेटी दिल्यात. तृणमूल काँग्रेसीचे 4 उमेदवार गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले आसात. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे 2 जाल्यार गोवा विकास पार्टी आनी UGDPच्या दरेकी 1 उमेदवारा आड गुन्यांव नोंद आसात. 7 उमेदवारांचेर खुनाचो यत्न, चोरी आनी हेर गंभीर गुन्यांवांची नोंद आसा. गोवा विकास पक्षाच्या मिकी पाशेको आड 10 गुन्यांवकारी केशी आसात. अपक्ष उमेदवार अर्जुन साळगांवकारा आड 3, श्याम सातार्डेकारा आड 3, बाबूश मोन्सेराता आड 2, अपक्ष उमेदवार गोविंद गावडे आड 2, राजेश पाटणेकारा आड 2, तृणमूल काँग्रेसीचो सपनेश देसाय आड 2, काँग्रेसीच्या जेनिफर मोन्सेराता आड 1, राष्ट्रवादीच्या निळकंठ हळणकारा आड 1, जाल्यार UGDPच्या रमाकांत बोरकारा आड 1 गुन्यांवकारी केस नोंद आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. सत्तेर आयल्यार पेत्रोल देंवयता म्हणून भाजपा लोकांक सांगता ती फटिंगपणां असो दावो दिल्लीची मुख्यमंत्री शीला दीक्षितान केला. ती पणजे मिडिया कडेन उलयताली. फामिलींतल्या एका परस चड मनशाक तिकेट दिवंक कांयच हरकत ना. निमणे तांचो फुडार मतदार थारायतले अशें दीक्षित म्हणटा. सावियो मडगांवांत तृणमूल काँग्रेसीचो उमेदवार आसलो तरी ताची घरकान्न प्रतिमा काँग्रेसीक वावुरता असो दावो काँग्रेसीचो वावुरपी अध्यक्ष फ्रांसीस सार्दिनान केला. मैडम, यहाँ बीजेपी ने कहा है कि हमारी सरकार आ गई तो 11 रुपए लीटर घटा देगी पेट्रोल। देखिए, ये बात बीजेपी का मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि बीजेपी बहुत सारी चीज़ें कहती है और करती नहीं है. बीजेपी, as all of you know, won an election on the government of India, the central government election, on the promise that they would construct a temple in Ayodhya. They were there in government for 5 years. They never constructed the temple. So their promises are promises which are hollow and made merely to get votes. कि गोवा में कांग्रेस पार्टी ने 12 लोगों को, फैमिली लोगों को टिकट दिया है. क्या आपने कभी अपने राज्य में कभी फैमिली राज को प्रोत्साहन दिया है? नहीं. मैं आपसे एक बात, आपसे मैं सवाल पूछ सकती हूँ? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई फैमिली में डॉक्टर्स होते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं. कोई फैमिलीज में लॉयर्स होते हैं, वो लॉयर्स बनते हैं. बट देयर इज अ डिफरेंस. You cannot become a politician unless you are accepted by the people. So this is not a family affair. If these children, wives, brothers, sisters, families, whoever they are, if they do not and are rejected by the people have the right to reject them. One question here. Yes, please do. Out of the 33 members, the Congress has fielded, 12 are from one family or the other. So you've left it to the people to decide whether Yes. it's a good practice or not. Yeah. Yes. You Is that know, not fair in a democracy? my question, ma'am? Yeah. I mean, if one sees, if you guys are lucky enough, good enough, you'll win the election. All these guys are elected to the Goa Legislative Assembly. Would you follow this practice in Delhi too, of giving tickets to king? It depends. Depends on what, ma'am? Yeah, depends if there are applicants like that. You can't reject applications or applicants just because they happen to belong. It just so happens that this is not so in Delhi, but it may happen, I can't say. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसाव.